नमस्कार. सळेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. घटकराज्य दीस कित्या खातीर आनी आमी कितले खोशी आसात हाजेर चर्चा करूंक हांगा जमिल्ले आसात. दर वर्सा घटकराज्य येता. 87 वर्सां आमकां घटकराज्य मेळ्ळें आनी दर वर्सा फाटली आतां जवळ जवळ 36 वर्सां घटकराज्य येता तेन्ना आमी चिंततात घटकराज्य मेळून आमकां आमच्या गोंयाक फायदो कितें जाला. राजकीय दृश्टीन फायदो जाला, गोंय सांबाळून उरपाचे दृश्टीन फायदो जाला, कल्चरली आमी कितले मुखार पावल्यात. खरेपणी सरकार आनी लोक हांणी एकठांय येवन एक घटकराज्य जातकीर गोंय आनी कितले घटमूट करपाची गरज आशिल्ली. ती घटमूट आमी करूंक शकल्यात. आयडिया ऑफ गोवा म्हणजे जेन्ना गोंय मुक्त जालें आनी ताच्या 7 वर्सांनी जेन्ना ओपिनियन पोल गोंयांत जालो तेन्ना आमी गोंय आमकां अशें जाय म्हणून आमी मत दिल्लें. आनी ताजे उपरांत एक गोंय वेगळें गोंयाचें आमी म्हणटाले. गोंयाक वेगळें कल्चर, आमची अस्मिताय वेगळी आसा म्हणटाले आनी गोंयची वळख वेगळी अशें आमी म्हणीत आयिल्ले. आज 36 वर्सां उपरांत ही वळख आमी तशीच दवरले काय कितें. आनी फुडले पिळगे कडेन जेन्ना गोंय सोंपोवपाचो प्रयत्न किंवा तशे तरेचो विचार जाता फुडले पिळगे कडेन तुमी कसलें गोंय सोंपयतले तेन्ना खंयचें गोंय तांचे कडेन तांच्या हातान आमी दितले. ही चर्चा सदांच जायत आयल्या. त्या विशयाचेर चर्चा करूंक आमच्या स्टुडियोन कांय मायनेस्त आयिल्ले आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसा प्रजलबाब साखरदंडे, प्रोफेसर, इतिहासाचे जाणकार, वेगवेगळ्या चळवळीन प्रजलबाब वांटो घेता. आमचे मदीं आसा युगांक नायक, विद्यार्थी चळवळी पासून विद्यापिठांतले वेगवेगळे उपक्रम, शैक्षणीक कामां हातूंत युगांक बाब आसा आनी परखडपणान युगांक बाब आपली मतां मांडटात. आमचे मदीं आसात एलेक्झांडर बार्बोज. एलेक्झांडर हे स्वता पत्रकार, संपादक, लेखक. गोंयच्या कल्चरा विशीं तो वेगवेगळी मतां आपली उक्तायत आसा. आमचे मदीं आसात सिर्सिल रॉड्रिग्स. सिर्सिल हे जरी राजकीय कार्यकर्ते असले तरी ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांत भितर सतत पर्यावरणाच्या क्षेत्रांत ते आपली मतां सतत व्यक्त करीत आसा आनी झुजारी एक युवा पिढीची फुडारी म्हणून तुका आमी हांगा आपयलां आनी तुजे कडल्यान आमकां मत जाय. हांव सुरवेक प्रत्येका कडल्यान तांकां घटक राज्या संदर्भांत तांचें मत कितें हे विशीं हांव जाणून घेवंक सोदतां. युगांक तुज्या कडल्यान आमी सुरवात करया. घटक राज्य आनी ताजे नंतरची 36 वर्सां आमकां जें पळय गोंय निर्मुवपाचें आशिल्लें तें हेंच गोंय. पयली गजाल आमी एक गजाल समजुपा जाय की घटक राज्याच्या आदले दिसा ऑन ईव ऑफ घटक राज्य एक्चुअली प्रत्येक राज्याचो ह्या देशांत एक वेगळो सिग्निफिकन्स आसा आनी ज्या पद्दतीन ज्या आवाठार ते करतात, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र दिन और कर्नाटकांत राज्योत्सव, म्हणजे ज्या उमेदीन ते करतात की तांकां घटक राज्य मेळ्ळें, राज्य प्रस्थापीत जालें आनी प्रत्येक घटक राज्य आज 36 वर्सां जाता आमी एक निराशेचो सूर आमच्या हातून आसता की बाबा खरेंच एक घटक राज्य मेळून जालें. इंट्रोस्पेक्शन आमी करतात. कारण हाजो एक गजाल आमी आसा जशें तुमचें टायटल सांगता हॅज द आयडिया ऑफ गोवा फेल्ड. म्हाका दिसता की हाज्या पलीकडे आमी एक गजाल विचार करपाक जाय आनी तातूंत एक वेगळी चर्चा आमी जावपाक जाय. हॅव वी रियली फेल्ड टू गेट दीस आयडिया ऑफ मॉडर्निटी. म्हणजे एक गोंय हें मॉडर्न राज्य, मॉडर्न डेमोक्रेटीक स्टेट हें बांदपाक आमी अयशस्वी जाल्या काय कितें. कारण आमच्या स्वातंत्र्या उपरांत, मुक्ती उपरांत की वेगळो वेगळो जर डिस्कोर्स आमी काडून पळयत जाल्यार इट इज ऑलवेज अ गोवन वर्सीस अ गोवन. आमकां महाराष्ट्रान मर्ज करपाक जाय म्हणपी गोंयकार आशिल्ले, आमकां वेगळे उरपाक जाय म्हणपी गोंयकार आशिल्ले. घटक राज्य आज आमी आयडिया म्हणजे आज आमी इतले मोकळेपणान उलोवपाक शकता, बट 15 वर्सां पयलीं घटक राज्य हो कांय लोक म्हणटाले की हो राजकीय मुद्दो, हो भाशेचो विशय. सो आजून मेरेन आमच्या खंयच्याच गजाली कडेन एक युनॅनिमिटी ना. आनी आज जर आमी म्हणटा की गोंय आयडिया ऑफ गोवा हॅज फेल्ड, तर आमी आयडिया ऑफ मॉडर्निटी हें आमी केन्नाच समजूंक शकले ना. हो एक आमचो एक गजाल आमी एक्सेप्ट करपाक जाय. आनी ओवरऑल ज्या पद्दतीन आमचो समाज, ज्या पद्दतीन आमची सोसायटी आनी ज्या पद्दतीन आमचे पॉलिटिक्स आनी इकॉनॉमिक्स ज्या पद्दतीन आमकां ऑर्गनायज करपाक जाय आशिल्ले ते करपाक आमी शकले ना. व्हेरी गुड. सो युगांक हांव तुजे मरे येता. हांव जे प्रश्न तुका विचारला द आयडिया ऑफ गोवा फेल्ड, तुवें जरी सुरवातेक वेगळे मातशें पॉझिटिव्ह जरी उलयलो तूं निमाणें म्हज्याच पॉयंटार आयलो की सोसायटी, इकॉनॉमिक्स, पॉलिटिक्स हें आमकां जाय तशें जालें ना. प्रजल बाब, म्हाका तुजें मत जाय. 30th May 1987 म्हणजे 36 years ago आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें
आनी हो एक सामको गोल्डन मोमेंट आशिल्लो गोंयच्या इतिहासांतलो कारण इट वॉज अ एस्पिरेशन ऑफ द गोवन्स फॉलोड बाय द कोंकणी एज्युटेशन जें जालें लँग्वेजी खातीर ऑफिशियल लँग्वेज बील पास जावन ते एक्ट जालो ऑन 4th February 1987. सो द कल्मिनेशन वॉज एन एस्पिरेशन ऑफ द गोवन्स वॉज स्टेटहूड. सो आतां स्टेटहूडाचें ऑडिट जेन्ना आमी करतात 36 वर्साचें ऑडिट करतात तेन्ना आमकां ताजे पॉझिटीव एज वेल एज नेगेटीव एस्पेक्ट दोनूय पळोवपाक जाय. आमी अशें म्हणपाक आवटरायट नेगेटिव्हूय म्हणपाक शकना की कांयच आमी अचीव करूं ना म्हणून. वी हॅव अचीव्ड एट द सेम टायम वी हॅव फेल्ड ऑन मेनी काउंट्स. द रॅम्पंट करप्शन्स, द डिफेक्शन्स आनी मागीर सगळे द इन्फ्लक्स ऑफ द आउटसायडर्स आनी सगळे हिल कटिंग्स आनी जी डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवाज एनवायरमेंट जें चल्लां तें आफ्टर स्टेटहूड चड पळयतात आमी rather than before. Yes. Alexander Bob. See, I think statehood was not just an aspiration of the people of Goa, but it had to come at some point of time. The fact that all states in India were reorganized based on linguistic basis, after we got Konkani as our official language, the next corollary of that had to be statehood. It happened very fast, within 3 years. Now, post the 30th May 1987, what has happened is that if you look in all fields, there are the pluses, there are the minuses. And how do we go forward from that? If that is what we are debating You can today. find out any plus? The very fact that we are all sitting here today and trying to discuss it, I think that is a plus. That we still believe that there is something that we can work for and fight for, isn't it? Bye. तू सांग. I think so 36 years of statehood आम्ही पळयलें जाल्यार we merged into a country, India. And we are saying that today Goa doesn't have its own say. जे कोण दिल्ली रावता main heads, they are controlling our state. And today if we can see rampant destruction of our beautiful Goa जे आशिल्लें ते सारके it's so sad because we are born and brought up here. आनी जे कितें आशिल्लें आतां कितें चलता I don't know, like how sir said, for the future generations कितें उरतलें हांव नको. And with the climate change happening simultaneously, there is no thinking on the positive field towards our state, because it was first once upon a time a green like village, you could say. Goa was like a full village. Yes, but now they are trying to make it into a city and destruction is full on. There's no sustainable development. Goa khatir, and it's small, so it can be taken care of. But because of the overpower of our, we being part of India right now, there's control, and that's why सिसिलान बरो क्वेश्चन हाडला. आमी सदां म्हणटात गोंय हें घटक राज्य मेळ्ळें, पूण घटक राज्य जातकीर तें दिल्लीची कॉलनी जालें काय कितें अशे तरेचो एक प्रश्न सदां चर्चेक वता. सो युगांक बाब तुजे कडेन हांव येता. तूं इतिहासाचो एक विद्यार्थी. मातसो इतिहासान या आनी थंयच्यान आमी चर्चेक सारके तरेन सुरवात करुया. ओपिनियन पोल मेरेन आमचे लेखक आनी आमचे विचारवंतांनी गोंयच्या एकूण जे पळय कितें आमचे सरभोंवतणी आमची दिशा दिवप आशिल्लें तो मेरेन तें आशिल्लें. गोंय मुक्त करपाक पळयलें जाल्यार सगळे लेखक विचारवंत आशिल्ले. ताज्या नंतर सुद्दां ओपिनियन पोल मेळ्ळें जो स्वातंत्र्या नंतर 6 वर्सांनी जालो. तातूंत भितर सगळे विचारवंत दोनूय अर्दान पळयलें तुवें. ह्या विचारवंताचो पळय जो कितें आवड आशिल्लो न्ही तो स्टेटहूड मेरेन उरलो. गोंय केंद्रशासीत प्रदेश आसा म्हणसर हे विचारवंत लेखक झुजताले, आपली मतां मांडटाले, तांचो प्रभाव आसतालो. घटक राज्य जातकीर म्हाका तो दिसना. हें तो हातूंत तुका तथ्य दिसता कितें? ना, ही गजाल सामकी बरोबर आसा की ओवरऑल एक्चुअली आमी जर विचार केलो जाल्यार गोवा इज अ केस स्टडी ऑफ इट्स ओन कायंड. की दुसरें नॉन काँग्रेस सरकार जर ह्या देशान कोणें हाडलें जाल्यार ते गोंयान हाडलें आफ्टर केरळ. म्हणजे जेन्ना जो नॅशनल पार्टीचो जो ट्रेंड आशिल्लो, की राष्ट्रीय पक्षाचो जो ट्रेंड आशिल्लो तो मोडून प्रादेशीक पक्षाचें सरकार येदे व्हडले काँग्रेसीक डिफीट करून हाडप इन 1963 वॉज अ ग्रेट थिंग. बट ओवरऑल मागीर जेन्ना जो राष्ट्रीय पक्षांचो जो प्रवाह आशिल्लो आनी 80च्या दशकान हो प्रादेशीक पक्षां कडेन हो ट्रेंड वचपाक लागलो भारता भितर. आनी तेन्ना आमी पळयता की एक्झॅक्ट ओपोजीट जे गोंयान जालें, की गोंयान 80च्या दशकांतल्यान राष्ट्रीय पक्ष येवपाक लागले. ओवरऑल जो आमी ओवरऑल कल्चरल सिग्निफिकन्स जेन्ना आमी गोंयचो म्हणटा, की ओवरऑल ओपिनियन पोल इट वॉज ड्रिवन बाय अ थॉट, की म्हाका एक अशें दिसता की ओवरऑल स्टेटहूड मेरेन की एक्चुअली स्टेटहूड हें मेळ्ळें कशें.
इट्स ऑल्सो एट केस स्टडी की तेन्नाचे काँग्रेस सरकारा भितर कितलें एकमत आशिल्लें की घटक राज्य मेळचें, कोंकणी भाशे बाबतींत तांचें कितलें एकमत आशिल्लें की आमी जेन्ना सांगता की कोंकणी प्रजेचो आवाज, बट कोणाच्या विरोधान तुमी एजिटेशन करताले, सरकाराची भुमिका कितें आशिल्ली की म्हाका एक अशें दिसता की ओवरऑल तेन्नाचे जे विचारवंत जो घटक आशिल्लो की दे अंडरमायंड पॉलिटिकल फॅक्टर ऑफ इट, की एक जी राजकीय दिशा जी दिवपाचें जें काम आशिल्लें तें म्हाका दिसता की कमी पडत गेलां आनी दीस इज अ बीग फॅक्टर. आयज हय तातूंतल्यान हांव तें सूत्र धरून तुजे कडेन येता की घटक राज्य जातकीर आमी बरे राजकारणी वेंचून काडपाक अपयश ठरले. बरें म्हणटना जांकां गोंयचो बद्दल केवाटो आसा, जांकां गोंयचें कल्चर म्हळ्यार कितें तें खबर आसा, कारण कशें आहा गोंय मुक्त जावन न्ही फुडले 20 वर्सां मेरेन अशें चळवळींतल्यान आयिल्लें नेतृत्व आशिल्लें, कोंकणी चळवळींतलें आशिल्लें, मराठी चळवळींतलें येतालें. सडनली तें पळय घटक राज्य दिसती पडना आमकां. राजकीय दृश्ट्या म्हाका दिसता इट वॉज अ फेलियर पोस्ट स्टेटहूड. कित्याक जाणा पोस्ट स्टेटहूड जी आमी पळयतात जेन्ना एक ग्रूप वता गव्हर्नराक मेळटा पोस्ट स्टेटहूड इलेक्शनाच्या 27 मार्च 1990 इज द डार्क डे इन गोवाज हिस्ट्री. आनी तेन्नाच्यान कोलिशन पॉलिटिक्स सुरू जावन जें डिफेक्शन, जी करप्शन, रियल इस्टेट लॉबींचें जें सगळें दादागिरी हें सगळें जें चलता न्ही, द पॉलिटिकल लिडर्स हॅव डेफिनेटली फेल्ड अस इन पोस्ट स्टेटहूड दीस. सो इट इज आय फील पॉलिटिकली वी आर अ फेलियर. एलेक्झांडर बाब, तूं एक पत्रकार, तुका हांव एक स्ट्रेट क्वेश्चन विचारपाक वता. घटक राज्य दिसांनी सदांच एक चर्चेक येता क्वेश्चन की आमी केंद्रशासीत आशिल्ले तें बरें आशिल्लें म्हणून, कारण आमकां टॅक्स नाका आशिल्ले, सगळो टॅक्स सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां दितालो. आतां आमकां टॅक्स उबारचो पडटा, टॅक्स उबारलो की नाका आशिल्ले गजालीचेर टॅक्स कसलेच तरेची दिशा पॉलिटिक्सा उरूना. सो युनियन टेरिटरी वॉज गुड, बेटर देन स्टेटहूड. वॉट इज युअर? I really don't think Union Territory would have been better than statehood. I would still think the statehood. But there is the political failure, and that is why we are in this situation at the moment. Now, when you talk about taxes, if you look at our very fact that our debt has gone up to 25,000 crore and it is rising, and then the next 5 years we are going to have to repay about 10 to 12% of this. From where is that money going to come? So we are going to get more debt. So we have failed in the economic sector. एकलो तरी पॉलिटिशियन आमचो अर्थकारणाच्या नदरेन विचार करता, इकॉनॉमीचो एकलो तरी पॉलिटिशियन तुका ह्या 40 हातूंत भितर एकलो तरी आहा तो म्हणटा अरे बजेट बरें करुया किंवा आमी अशे तरेन अर्थकारणाक दिशा दिवया. Every government has been very weak on economy and economic policy. Yes. That is very clear. येस. सो सिसील बाब, म्हाका एक सांग बाय, पॉलिटिक्स आनी कल्चर आमकां गोंय कशें जाय हाजो विचार करपी एक तरी राजकारणी तुका ह्या 40 दिसता. तूं एसेंब्ली डिबेट पळयता, तुका दिसता की बाबा आमकां गोंय अशे तरेन जाय, आमकां सोसायटी अशे तरेन निर्माण केल्ली जाय, अशे तरेचे कितें तरी विचार घेवन काम करपी पॉलिटिशियन किंवा पॉलिटिकल पार्टी तुका दिसता? I think so. कारण हांव तुका पळयत कितें, यू हॅव बॉर्न आफ्टर द लिबरेशन, Yeah. बॉर्न आफ्टर द ओपिनियन पोल, Yes. बॉर्न आफ्टर मे बी स्टेटहूड ऑल्सो, नो? No, before sir. 1982. Okay. So actually, sir, you have a right thing. Kityaq, the culture can be saved also through our politicians. If our whole infrastructure and our whole kind of जे आमचे एड्युकेशन आनी आमचे हेल्थ केअर सारकें आहा जाल्यार, ओके, इफ दॅट इज प्रॉपर, लोक हांगा उरतले. आनी आमचे जायते गोंयकार आतां गोंयान ना, भायर सरले. कित्याक सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चर, नथींग इज इन प्लेस. Everything instead of getting better is deteriorating. Money is there, but where is the money going? Because of the corruption, as Prajal said, corruption is so high. जी हे आमचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आहा, कोण आटा तांकां? लोक आटा. सो हू इज एट फॉल्ट? रायट. इट्स द पीपल. बिकॉज वेन पॉलिटिशियन दारार येता आनी सांगता की बाबा हांव हें करतलें, हांव हो करतलो आनी दाखयतलें, जेन्ना 5 वर्सां जाता मागीर ते पोतून येता आमचो हक. इट्स पिपल्स रायट टू आस्क बाबा तुवें तें आमकां व्हडलो लिस्ट दिला, हिंगासून कितलें कामां तुवें केलां, आमी इचारता, लोक इचारता ना. पूण 2000 आनी लोकांचो प्रेशर, सिसीलबाई म्हणटा की लोकांचो प्रेशर पळय जो कितें निर्माण करपाक जाय आशिल्लो पॉलिटिशनाचेर, पॉलिटिकल पार्टीचेर, तो प्रेशर आमी करपाक शकले ना. पूण हांव जें पळय अर्थकारण म्हणटालो न्ही, हांव युगंग बाब तुजे कडेन परत येता. अर्थकारणाची दिशा चुकिल्ल्यान भायल्यान मोठ्या प्रमाणाचेर लोक येवपाक लागल्यात.
आमच्या 1961 जेन्ना गोंय मुक्त जालें गोंयची लोकसंख्या आशिल्ली 7 लाख. ताजे नंतर आमी पळयतात 60 वर्सां नंतर जवळ जवळ 18 ते 20 लाखां मेरेन आमची लोकसंख्या पावल्या. हातून गोंयकार कितले आनी ते म्हणटा तशें गोंयकार भायरूय वतात. म्हणजे जर टक्केवारी पळयत जाल्यार कॅथलीक पॉप्युलेशन जे जवळ जवळ 23 ते 27% आशिल्लें तें आनीक कमी जायत वता. आनी भायल्यान गोंयान येवपाचें प्रमाण, कारण लोकसंख्येचो पळय जो कितें एक जो नितीधार म्हणून जो आसता तो खंयची जागा रिकामी जावपाक दिना. जितले लोक भायर वतात तितले लोक भितर येतात. आनी भायल्यांचें प्रमाण 50% वयर पावप हें गोंयच्या अस्तित्वात भंय काय कितें, आनी आमी हाका आतां कसो आळाबंद घालतले? पहिली गजाल म्हणटा ती जेन्ना आमी कल्चर आनी पॉलिटिक्साचो विचार करता, एक गजाल आमी समजून घेवपाक जाय की गोवा इज अ डिस्टिंक्ट स्टेट, because rest of the India was occupied and colonized by the British, but we were colonized by the Portuguese. So आमी इन टर्म्स ऑफ आमचे जी घुसपट जाल्या ती इन टर्म्स ऑफ अ मॉडर्निटी, आमी जी इन्स्टिट्यूशन्स आमी ज्या पद्दतीन एडॉप्ट करपाक जाय आशिल्ली, मॉडर्न इन्स्टिट्यूशन्स एडॉप्ट करपाक जाय आशिल्ली, रायट फ्रॉम लँड रिफॉर्म्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ आर रिसोर्सीस. टुडे गोवा इज अ डेडली कॉकटेल बिटवीन of feudalism and consumerism. It's a deadly cocktail between feudalism and consumerism. आज जे तुका भायली जी बिल्डर जी लॉबी जी आसा, आयज आमी मायनींग म्हणटा, आयचे एंटायर जर मायनींग डिस्कोर्स पळयलो, नाव वीच आर द कंपनीज बिडींग की ह्यो ज्यो मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स आनी हे जे आसा, आज तुका गांवचो मनीस पणजेन येवन घेवपाक ताका फ्लॅट परवडना, बट दिल्लीचो कोण तरी येता हांगा सेकंड होम आनी आपले थर्ड होम करता. सो ही जी मिसबॅलन्स जो आसा, जो वी फेल टू अंडरस्टँड द इकॉनॉमीक एस्पेक्ट ऑफ गोवा, की आमकां पॉप्युलेशन फ्रीज करपाक जाय आशिल्लें. गोवा हॅज अ डिस्टिंक्ट पॉप्युलेशन. पयली गजाल म्हणटा ती इट इज अ कायंड ऑफ अ स्टेट वेर 30% ऑफ इट्स पॉप्युलेशन इज अ कॅथलीक ना, पॉप्युलेशन. म्हाका एक सांग युगांक, हो तुजे प्रश्न, आमी फ्रीज कशें करतले? पॉप्युलेशन तितली दवरप कशें शक्य आसा? कारण जेन्ना आमी भारताचो भाग जाले तेन्ना सगळे कायदे आमकां लागू जाले. आमी जमीन भायला विकूं शकतात, भायलो कोणीय येवन हांगा जमीन घेवं शकता. जशें नॉर्थ इस्ट कांय कायदे आसात. तर नागालँडाक भायलो मनीस घेवंक शकनाशिल्ले, पूण ते बेनामी घेताले. सो अशे तरेन गोंयाक खुबशे ना एक गजाल आसा की प्रजल बाबान स्पेशल स्टेटसाचो मुद्दो काडलो. तो वेगळो एक इट्स अ वास्ट टॉपीक. ओके, बट सिरियसनेस इन टर्म्स ऑफ फ्रीजिंग जे हांव म्हणटा पळय, की गोवा इज अ ओनली स्टेट वेर 30% ऑफ इट्स पॉप्युलेशन इज अ कॅथलीक पॉप्युलेशन वीच हॅव अ इन्स्टिट्यूशनल प्रेझेन्स टू इट. येस, कळ्ळें? सो गोंयान ओवरऑल फ्रीजिंग ऑफ रिसोर्सीस जे म्हणटा हांव, डज दॅट रिफ्लेक्ट इन आर एज्युकेशन पॉलिसी? आज आमचे कडेन जो ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट जो आसा, ह्या प्रदेशाक लागपी, ह्या प्रदेशाक जो व्यवसाय लागपी त्या पद्दतीचें रिफ्लेक्शन आमच्या एज्युकेशन पॉलिसीन जाता. त्या पद्दतीचो ह्युमन रिसोर्स गोंयकार गोंयची शिक्षण पद्दती तयार करपाक सोदता. और ज्या पद्दतीन ज्यो मोठे नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्रीज जाय आशिल्ले, लायक डिझायन स्टुडियोज, क्रिएटीव स्टुडियोज, ते आमी एट्रॅक्ट करपाक पावले. आज आमी तो तुगेलो गोंयान जो ट्युरिस्ट येता तो कितें पळोवपाक येता? तो अटल सेतू पळोवपाक येना, तो आनी खंयचो कसो रस्तो बांदला तो पळोवपाक येना, तो बीच पळोवपाक येता, तो चर्च पळोवपाक येता. हे खंयच्याच ह्या सरकारान बांदूना. ह्या आज मेरेन तर बिचार गेल्यार थंय 2 टॉयलेट ब्लॉकांचें इनॉग्रेशन करता आनी तांकां लजूय दिसना की 60 वर्सान आमी 2 टॉयलेट ब्लॉकूय बांदपाक शकले ना. सो द प्रॉब्लेम इज जी कल्पकता जाय आशिल्ली, जे इमॅजिनेशन जाय आशिल्लें, ते ना आमची सामाजीक चळवळ घडोवपाक शकले, और ना आमचे राजकीय नेतृत्व. प्रजल बाब, तूं म्हाका वेगळे अशे तरेचे चळवळींनी दिसता, विशेश करून कल्चरल ह्या फिल्डान भितर. तूं सगळे कडेन म्हादय बचावान तूं आसा, बेकायदेशीर बांदकाम जालें थंय आसा, हें सगळें जें पळय कल्चरली आमी फेल्ड जाल्यात. कारण जें तो पळय म्हणटा युगांक, की आमी गोंयचे मुक्ती नंतर गोंयचो फुडले 50 वर्सांत गोंय कशे तरेन रूप घेतलें हें आमकां कोणाकच, खंयच्याच राजकीय नेत्याक अशे तरेची दूरदृश्टी आशिल्लें आमकां दिसती पडना. तो म्हणटा पळय न्ही, आमी खरें म्हणल्यार शेतां विकपाक नाका आशिल्लीं, दर्यावेळो आमी विकपाक नाका आशिल्ल्यो, पूण आमच्या लोकांक तो पयशांचो हें जालो न्ही. फक्त सरकाराचेर आमी पातून कोताय ना, आमच्योच जमनी आमी विकल्यो न्ही, म्हणून भायल्यान घेतल्यो. गोंयकार्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, कित्याक वी कांट फायनली वोट हांकां पॉलिटिशनाक कोण करतात?
कांय गोंयकारूच करता, रिपिटेडली करता, एक फावट न्ही, परत 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 तेच लोकांक करता. म्हणटकीर वी कांट एब्झॉल्व आवर ओन गोवन कम्युनिटी फ्रॉम दॅट सीन वीच दे आर कमिटींग एट द टायम ऑफ इलेक्शन वोटींग. आनी ओल्ड गोवा इल्लिगल एक बंगलो जाता इन द वर्ल्ड हेरिटेज प्रेसींग, in the world heritage flouting all kinds of rules, TCP जर खंयचे सगळे rules violate करून तो old Goa बंगलो जाता, because that person is enjoying political clout with central leadership and they are putting pressure on the ASI in Delhi and they are also interfering म्हाका दिसता in Supreme Court. म्हणजे अशें जें चल्लां सामकें सारकें गोंय पूर्ण राष्ट्रीय प्रवाहान गेला. फूल आनी म्हणजे गोवन आयडेंटिटीज वी आर गेटिंग लॉस्ट. प्रजल बाब तुवें बरो प्रश्न मांडलो. आमी ह्या प्रश्नाचेर परत चर्चा करुया, पूण ताजे मदीं आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात. एक म्हत्वाची चर्चा जाल्ल्या, म्हत्वाची चर्चा अशी की राजकारण आनी कल्चर आनी खरें म्हळ्यार हातान हात घालून गोंय सांबाळून दवरपा खातीर प्रयत्न करपाची गरज आशिल्ली, पूण तें जायना. आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी परत आमचे चर्चेक सुरवात करुया. पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. घटकराज्य दिसा आमी गोंय खंय वता आनी खंयचे दिशेन वता हाजेर चर्चा करत आसात. आनी आमचे मदीं 4 मानेस्त हांगा आसात. आमचे मदीं आसा प्रजल बाब, आमचे मदीं आसा युगांक, आमचे मदीं आसा एलेक्झांडर बार्बोज आनी आमचे मदीं आसा सिसील बाय. एलेक्झांडर बाब, तुजे कडेन हांव येता. आमी आतां वेगळे वेगळे कल्चर आनी पॉलिटिक्साचेर चर्चा केली आनी हातूंतल्यान आमी म्हणलें की आमकां वेगळी अस्मिताय आसा, आमची वेगळी वळख आसा. आमी सदांच चर्चा करता की आमची वळख म्हळ्यार कितें, आनी फाटले 10 वर्सां तर आमची वळख म्हळ्यार लँग्वेज उरूंकूच ना. आतां कोंकणी लँग्वेज एक तेंपार वळख आशिल्ली, ती आतां हळू हळू पुसट जायत गेल्या. अशे वेळार आमची वळख म्हळ्यार वॉट इज अकॉर्डिंग टू यू? See, the fact is that Goan identity is talked about, debated about, but it has never been defined. Yeah. And if you look at it historically, we can have not one identity but various identities which are regional, cultural as well as religious. So, unless we define Goan identity, how do we go ahead preserving it? Because everybody is going to want their own idea of identity to be preserved first. So, how do we go forward? Can you first tell me what is this identity we are talking about? As you said, Kongni Bhasha आता ती identity नाच. In 1963 up to 1987, as you said, writers, artists came forward to fight. Where are they now? We are lacking a leadership. We are lacking a political leadership. We do not have a strong, tall political leadership that can take up Goa's issues with the center. We cannot sit at the table with the center, and not just this government, talking about every government, and discuss. Yes. And that is why we have the Madey failure today, because we do not have that leadership here. We need that one person politically who can fight. But that political leadership is not coming because culturally the writers and the artists are not coming forward into the politics. Yes. So yes. once that happens, once that pre-1987 kind of movement. So what is the identity of Goa according to you now? I am finding it difficult to define that identity. Yeah. Cecil Bhai? I think so. As Sir said, it's difficult to identify, what is Goa all about, like the identity of Goa. But growing up, everyone said Goa is based like a tourism. It's the identity is like, it's tourist kind of a state. Everything is tourist based. But did we use tourism and make it profitable, where we had hospitals? We could had tourism with kind of hospitals where people from abroad could come down, use that facility, whether it's education, whether it's having a excellent education when it comes to water sports or anything with water resources. We have that facility, but are we using it in the right way is the main question, and using our people. That is because everyone from outside is coming in and taking over, but are our Goans having that power in them to start their own thing? No, but coming to a very Goans basic, are when saying, forget about water sports and all, that is further on. What about our food itself? What do the tourists eat on the beach shacks as Goan food, as a that's Goan also- shakuti or whatever? Is it what you and I eat at home? Is it the दुसरी kind गजाल, of शॅक्स म्हणटे गोंयकारांक आसचे, ते गोंयकारांनी चलोवचे, कोणाक दिले आतां? गोंयकाराचे खावपाक लोकांक मेळचे म्हणून ते शॅक्स न्ही.
आज चॅक्स काढल्या भाड्यान दिले होय, आणि पण ते- नेपाळी रांदता पूण चॅक्सान. गोंयचे आता कितें नॉन गोंयचे नॉन गोवन्साच्या अगेन्स्ट तू कितें नॉन गोवन हो शब्दूच विचारला ते तुका रागान पळयता वॉट यू आर बिंग परोकियल म्हणटा ते म्हणजे कितें गोवा इज कॉस्मोपॉलिटन म्हणटा आमी सगळ्यांक एकोमोडेट करपाचें आओ जाओ गांव तुमारा आनी चलोवपाचें अशें युवक बाब ह्याच अनुषंगान तुजें मत जाय म्हाका. गोंयची वळख आमी भाशा सोडून दिली. ना एक गजाल आमी समजूं वेन यू टॉक अबाउट वॉट इज दीस आयडिया ऑफ गोवा येस गोंयकार कोण म्हणजे गोवा एज अन आयडेंटिटी मुळे Yes. आता जशें म्हळें की भाशा ही गोंयचे म्हणजे ओवरऑल भारताचो जे भाशावार प्रांत रचना जाली लिंग्विस्टीक बेस्ड स्टेट्स आय थिंक गोवा इज द लास्ट स्टेट विच वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसीस ऑफ अ लँग्वेज नॉट एनी लॉंगर आज मेरेन भाशावार प्रांत रचना जे आसा ताजो ट्रेंड सोंपला आनी ज्या पद्दतीन आतां फुडल्यो स्टेट्स ज्यो जातल्यो त्यो एडमिनिस्ट्रेटीव नेसेसिटी वयल्यान जातल्यो अपार्ट फ्रॉम लँग्वेज जे म्हणटा की लँग्वेज ही खंयच्यान तयार जाता आय थिंक ओवरऑल जर आमी ट्रेस करीत न्ही वॉट इज दीस आयडिया ऑफ गोवन आयडेंटिटी इज बेजिकली नेचर की निसर्गाच्या सानिध्यान आमची जी आज तुका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इज अ व्हेरी बिग थिंग म्हणजे जे व्हडले मोठे इट्स लुक्स व्हेरी कूल बट रापणकार हे प्रायमरी ऑक्युपेशन रापणकार म्हणजे कितें नुस्तें पाकपी नुस्तें मारपी न्ही नुस्तें पाकपी बरोबर. आज ज्या पद्दतीन रापणकार इज अ ट्रेडिशनल फिशींग पद्दत रापणकार जितलें नुस्तें पाकता ताच्या दोबरान नुस्तें पिकयता म्हणजे अशे तरेन आशिल्ली आमची एक पारंपारीक संस्कृती इज अबाउट नेचर आज ज्या पद्दतीन गोवा वॉज द ओन्ली स्टेट वीच हॅड अ 33% ऑफ युअर फॉरेस्ट कवर हे सगळें कित्या खातीर जालें सो आमगेली जर आमी जर सगळी गजाल जर आमी ट्रेस करीत इन टर्म्स ऑफ एन आयडेंटिटी आमचे एंटायर कल्चर आनी आमची एंटायर संस्कृती वॉज लिव्हिंग विथ द नेचर हार्मनायझींग विथ द नेचर नाही पण खंय उरलें युगांक आत पळय तुवें म्हणलें नेचर तूं म्हणटा बरोबर नेचर म्हणटातून आयल्यो न्हंयो आयल्यो नेचर म्हणटातून आयलीं शेतां आयलीं भाटां आयलीं कुळागरां आयलीं आज आमी हें जे पळय नेचराचो जर भाग आसा तो उरला आतां पळय आमी दर्यावेळो काबार केल्यो आमी शेतां भाटां काबार केली मायनिंगा लागून आमकां मायनींग जे पळय कितें फाटल्या 20 वर्सांनी चल्लें आमकां शेतां उरूनात आमचे पूर्ण न्हंयांतले खुबे हे सामके गोंयचे युनीक आशिल्ले ते ना जाले मायनिंगांतलो सगळो ओर शेतान पावलो न्हंयेन पावलो शेतां काबार जाता की आमचें लक्ष खंय गेलें बिचीचेर गेलें दर्यावेळो आमी काबार केल्यो सगळें टोटल थंय जे पळय टर्टल येताले ते बंद जाले आनी तें जातकीर आतां फॉरेस्ट जे पळय आतां रानाक पळय उजे लागपाक लागले फाटले 2 म्हयने आयकतात ताजो अर्थूय तो की आतां हे जे पळय बिल्डर लॉबी आहा ती आतां रानाचेर लक्ष दवरपाक लागले ना एक गजाल समजुपाक जाय की ओवरऑल आजो आमी थोडो एकाडेमिकली जर विचार करीत जाल्यार ओवरऑल प्री स्टेटहूड एंड पोस्ट स्टेटहूड ही वेरी एकाडेमीक पार्टिशन ऑफ गोवाज हिस्ट्री आनी तातूंत एक डिसिप्लीन आसा समथींग कॉल्ड पॉलिटिकल इकॉनॉमी म्हणजे द इकॉनॉमीक डिसिजन्स दॅट अफेक्ट्स युअर पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑर पॉलिसीज ताका पॉलिटिकल इकॉनॉमी म्हणटा सो हातूंतल्यान जर अभ्यास करीत म्हणजे थोड्या लोकांनी थोड्या अभ्यासकांनी काम केलां सो दे सेड दे पॉयंटेड आउट की आमकां जेन्ना स्टेटहूड मेळ्ळें वी ओपनड अप फॉर द वेरियस लॉबीज आनी तातूंतल्यान वेगळे इंटरेस्ट ग्रुप्स तयार जाले जे युनियन टेरिटरीन जायनाशिल्ले आनी तातूंतल्यान जे सर्रासपणान जे ओवरऑल नॅशनलायझेशन ऑफ गोवन पॉलिटिक्स जे म्हणटा राष्ट्रीय प्रवाह आयलो आज तूं म्हणटा तर एक बरें तथ्य आसा पराग परबान ताजो अभ्यास केला पॉलिटिकल इकॉनॉमी तूं म्हणटा तशें आनी तातूंत भितर तो कन्सेप्ट घालता की परिवारवाद आयलो घटक राज्या नंतर पयलीं तुवें एका फॅमिलींतले 3 राजकारणी आयले ते कंट्रोल करपाक लागले तांणी रिसोर्साचेर ताबो मेळयलो आनी ता परिणाम आमी आज पूण आमची रिजनल पार्टीची लिबरेशन जावन आली दे वॉन्टेड टू मर्ज गोवा इंटू महाराष्ट्र न्ही आनी आमकां जे जितले सगळे जे चीफ मिनिस्टर मेळ्ळे दे हॅव ऑलवेज दुसऱ्या भाशेचे प्रेमी आनी वयल्यान आमकां सांगले वताले की तूं कोंकणी हे न्ही मराठी करात म्हणून तुमी हे अगेन पूण आमची कितें म्हणून आयडेंटिटी आसता न्ही कोंकणी आयडेंटिटी जे म्हणजे आजे पणजे कोंकणी उलयताले ती आमची आयडेंटिटी तूं म्हणटा की आमची आयडेंटिटी कोंकणी भाशा
Of आता course. पळय आता ना. युगांक सुद्धा ना. एका हाजेर पावला की नेचर म्हणटा तो आमची नेचर identity. ऑफकोर्स आय एग्री भाशा तो नेचर दुय्यम म्हणटा. नेचर एनवायरमेंट सामके फाउंडेशन कोंकणी. कोंकणी आसाच न्ही. आतां जेन्ना हांव पंजाबाक गेलो स्टुडंट्सां बरोबर आमी एका वांगडा कोंकणीन उलयताले तो एकटो ड्रायव्हर आला तो बोला तुमी गोंयकार काय बोला अशें कारण म्हाका कितें विचारतलें ओन्ली बिकॉज हांव स्पिकींग कोंकणी मराठी उलयलो तूं महाराष्ट्राचो काय विचारपाचो तो हें कित्याक आमी कित्याक कॉम्प्रोमायज करपाचें एवरी टायम वी आर आस्क्ड टू कॉम्प्रोमायज गोवन्स आनी गोवन्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस सगळें आमी एक्सेप्ट करता आनी ओगी रावता. एक्झॅक्टली. सो तूं मान्य करता की भाशा हो गोंयची वळख ठरोवपाचो एक म्हत्वाचो निकश. ऑफकोर्स इट लिंग्विस्टीक आयडेंटिटी व्हेरी पूण आतां ज्या पद्दतीन इन्फ्लक्स जावपाक लागला भाशा उरल्या खंय कारण आमी पळयता तूं मार्केटान जेन्ना आवय बापूय आपल्या भुरग्या कडेन टोटली हातून इंग्लिशीन उलयता आनी तांकां लज दिसता कोंकणीन उलोवपाक. हांव पळयलां खूब जाण मागीर ते हांव जर पास जालो न्ही ते इंग्लिशीन सुरू करता तांकां त्या भुरग्यांकूच पयलीं ती कोंकणीन उलयत ना न्ही मागीर कशें उरतली भाशा. तूं आतां प्रज्वल बाब तूं आतां कॉलेजीन शिकयता हय. आनी तूं कल्चर हो तुजें शिकोवपाचो एक विशय म्हत्वाचो तुका भुरग्यां मदीं ही जी पळय एक टेंडन्सी आसा आपली भाशा आपलें कल्चर आपली अस्मिता जी आमचे पिळगे मेरेन एक आमकां सामकें एक ताजे बद्दलचो एक भितरल्यान केवाटो आशिल्लो तुका दिसता ही तरूण पिळगे ना मरेन तांच्या भितर आसा पूण ती तशी म्हाका दिश्टी पडना. आतां पयलींचे भितर पळय कशें दिसताले आतांचे भुरगे आमचे व्हेरी जेंटल पोलायट डिसिप्लीन पूण जे आंदोलनाक यो म्हणल्यार ते येवचे ना. पप्पा मम्मी धाडना म्हणटाले पूण तेन्ना ते भुरगे कितें आंदोलनाक वताले क्लासीन आसनाशिल्ले वीच इज नॉट गूड ऑल्सो तेंय सांगता. Okay. पूण ते हाफ टिकेट स्टुडंट्स बी ते तांणी केले तुमी आशिल्ले तातूंत सो किंवा कोंकणी आंदोलनान हे सगळे सो तशे भुरगे म्हाका दिश्टी पडना आमच्या कॉलेजांनी. Okay. बट दे आर व्हेरी नायस स्टुडंट्स ऑल्सो बरोबर. सो जेंटल. युगांक तुयी बी भुरग्यां बद्दल काम करता तुका ही एक तफावत दिसता की आयची तरूण पिढी आमकां आतां हो जो पळय कन्सेप्ट किंवा आयडिया ऑफ गोवा फुडें घेवन वचपाक जाय तो फुडें आमची तरूण पिढी घेवन वतली. ना मागीर एक गजाल आमकां समजून घेवपाक जाय की वी ट्राय टू इम्पोज आर रॅशनॅलिटी ऑन अदर्स अँड थिंक की बाबा ते सारकें करिना. आयचें जनरेशन जर तूं पळयत ओके विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कळ्ळें सो आय एम लायक सगळ्यान धाकटो हांव बट बिकॉज दीस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिलेनियल्स अँड वॉट दे कॉल एज अ जेन झी. ओके सो केन्ना केन्ना हांवूय खूब आतां म्हाका जाणटो दिसपाक लागला जेन्ना हांव स्टुडंटा कडेन उलयता तेन्ना बिकॉज दे सेड सर यू आर मिलेनियल वी आर नॉट वी आर जेन झी. बट पॉयंट इज दॅट मुद्द्या कडेन येतना इन टर्म्स ऑफ भाशा आनी हें तें की म्हाका दिसता की आज आमी आमच्या भुरग्यांच्यो रॅशनॅलिटी समजून घेवपाची गरज आसा. टुडे जनरेशन इज अ 15 सेकंड जनरेशन की 15 सेकंदा भितर तुका जर ताका मुद्दो पटोवन दिवपाक कळना दॅट इज युअर प्रॉब्लम दॅट इज नॉट देअर प्रॉब्लम. सो पॉयंट इज दॅट की आमकां दिसता की पयलीं आंदोलन करप म्हणजे मोठे 2-3 घोशणा दिवपाच्यो हाज्यो ताज्यो लोकांक एकठांय करपाचे. दीस जनरेशन डजंट हॅव दॅट आयडिया ऑफ एज्युकेशन. सो दीस इज अ इंस्टाग्राम जनरेशन वॉट्सॅप जनरेशन तांकां घोशणा दिवन 4 लोकांक आपोवपाची गरज ना तांकां मोबायला वयल्यान गजाली करपाक जाता. सेकंडली आयचें जें जनरेशन आसा वीच इज फार मोर सेन्सिटीव देन आवर जनरेशन. हांव म्हज्या पयलींच्या जनरेशनाक म्हणत ना की आमच्या इवन आमचे मिलेनियल्स हातून सुद्दां जर पयलीं कोणाचेर पर्यावरणाच्या बाबतींत जर उलोवपाचें जाल्यार कितें रे तें पर्यावरण कळ्ळें तुका खंयचे तरी एक कॉस्मीक विशय खंयचे तरी आमी एलजीबीटीची क्यूचेर जर उलयता कितें फालतूपणां उलयता रे. बट दीस जनरेशन इज फार मोर सेन्सिटीव अबावट दीस इश्यूज. सो ही गजाल आमी पयली गजाल आमी मान्य करपाक जाय. दुसरी गजाल तुका जर तुजो मुद्दो तांचे कडेन पावपाक जाय हांव मान्य करता की इंग्लिशीचे आनी हाजे ताजे हांव तसो भाशेक दुय्यम लेखपाचो प्रश्न ना बट द पॉयंट इज दॅट ताका कोंकणी एज अ सेंटिमेंट आज तुका इंग्लिशीन जर ताका पटोवन दिवचो पडटलो जाल्यार तुवें ती तयारी दाखोवपाक जाय. तुका जर तो इंग्लीश उलयता आनी 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 तो ताका कांय भाशेचें पडिल्लें ना नो दीस इज नॉट गोईंग टू वर्क. यू हॅव टू कम टू हीज लेवल अँड टेल हिम की दीस इज वॉट द रियलिटी इज. ओके एलेक्झांडर बाब तुजे कडेन येता हांव इंग्लिशीचो मुद्दो आयला. सरसकट न्ही कॅथलीक कम्युनिटीचेर एक दोश दिल्लो कांय तेंपान इंग्लीश मागता म्हणून पळय कोंकणी सोडली. सो तुका दिसता कॅथलीक कम्युनिटी इंग्लिशी कडेन वता पूण एका अर्थान तियात्रय बरें चलता तियात्र बरे तरेन चलत आसा पूण एक भितरल्यान अशें दिसता की सबंद नवी पिढी आतां इंग्लिशी कडेन वता. हांव कॅथलीक हे फक्त एक प्रातिनिधीक दृश्टीन म्हणल्या कारण हांव जाणा डायसिजनाच्या स्कुलांनी हिंदू भुरगे मेजॉरिटी असतात आनी ते इंग्लीश जाय आसतात. फर्स्ट ऑफ ऑल कोंकणी स्कूल्स कितले आहा ते गोंयांत ते पळोवंक जाय.
most schools are in English. There are Marathi and last is Konkani. Now when you talk about the Catholic going for English, education होय, पूण तियात्रान आनी म्युजीक आनी इगोर्जेनी कोंकणी इज दी मेन लँग्वेज. Good. सगळ्या इगोर्जांनी फकत एक मीस आसतलें इंग्लिशीन संडेचे, Good. 4 दुसरी मिसां आसली कोंकणी. पॉयंट आनी मिसाक वयता तो लोक सगळे ते कोंकणीचे मिसाक वयता. होय. आनी भुरगीं धाकटीं वाचता. आनीक शुभ वर्तमान वाचूंक द ओल्ड टेस्टमेंट वाचूंक इज नॉट इजी. म्हाका त्रास जाता वाचपाक कोंकणी. बट you have people from children from 8 up to 80 reading that Konkani. Yes. So education wise and because of the future of the children सगळे इंग्लीश स्कुलान धाडटा, पूण कोंकणी घरा अजून उलयतात. इंग्लिशूय उलयतात, भायरूय उलयतात, कोंकणी घरांतूय उलयतात, पूण कोंकणी उलयतात. तुका दिसता ही कोंकणी घरान सांबाळपाक जाय, उलोवपाक जाय भुरग्यां भितर? पयले घरान सांबाळपाक जाय न्ही. घरान सांबाळना जाल्यार भायर कशें जातलें? आनी एक तुवें उदक म्हणलें गोंयच्या आयडेंटिटी भितर एक रिलीजनूय येता. म्हाका न्ही हांव एक कॅथलीक चर्चीचो एक सामको एक सपोर्टर. कॅथलीक चर्चीन पळय एनवायरमेंट आनी गोंयच्या आयडेंटिटी खातीर पळय फाटलीं 60 वर्सां पळय काम केलां, ते हिंदू धर्म संस्थांनी काम करूं ना. सो म्हणून हांव सदांच एक लोकतोबायन पळयता, वेगवेगळे डायसेसांत भुरगे पाद्रीक कोंकणीचे पुरस्कार करून येता, आंदोलन चलयतात. सो हें कितले मेरेन फुडें चलतलें? ते कितले बरें फुडें चलता म्हाजें सांगूंक जायना. बट right from the Ramponkar movement up till today, the Catholic Church has been there. Exactly. It now has even that arm, the social justice and culture, and that has been there for the last so many decades. Yes. So it is part of the Catholic Church to be involved in society. The Catholic Church is religious, of course, but it has this social arm to be involved. So it will continue. Correct. It will continue. Now, how strong will it be given the fact that the population percentage wise is dwindling? That will have to अशें see. जावंक शकता. आतां युगांकन म्हणटा तशें आतां युथाक तो म्हणटा इंग्लिशीन तुका एक वेळा समजावचें पडटलें. सो चर्चीक सेर्मांव इंग्लिशीन जातलीं आयज पासून जायना. बट बरें म्हणजे अजुनूय पाद्रीपणाचें शिक्षण दितात तेतून जर कोंकणी सारकी हय, शिकयतात. कोंकणी ना. भुरग्यांक पासून आतां दोत्रीन आहा म्हण कॅटकिझम दोत्रीन ती कोंकणीनूच जाता. व्हेरी फ्यू चर्चीस हॅव इन इंग्लीश. हरशीं सगळे आतां फर्स्ट होली कम्युनियन ते पासून मीस कोंकणीनूच जाता, इंग्लिशीन जायना. म्हाका सिसीलबाई एक सांग, वेगवेगळीं आंदोलनां चलतात, तूं आंदोलनां आसा, तूं पॉलिटिकल इलेक्शनूय लडलां 2 वेळा. हातूंत भितर तुका कोंकणी घेवन तूं कितले मुखार वता? लोकां कडेन उलयता आसतना, भाशणां करता आसतना? आय थिंक सो जेन्ना सरान म्हणलां की चर्चीन आमचे सगळ्यांत लायक कोंकणी उलयता, बट देर वॉज अ बिग चेंज वीच हॅपन बिकॉज ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट अँड देवनागरी स्क्रिप्ट. आय थिंक सो ते आमचे क्रिस्तांव लोक न्हू शेणले थिंगा, कित्याक देवनागरी गेट्स व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स मोर लायक हिंदी एंड मराठी. हय, आय एम स्पीकिंग अबाउट द स्पोकन वर्ड. Yes. तूं रोमीन भितर काम कर, देवनागरीन बरोय, हांव ताजे बद्दल कांय उलयना. No, but then it became, so even school was not optional. So for us, like in the church, right from a childhood, we are learned to speak in Roman script. But suddenly when we joined school, it's Devanagari. So the dialect keeps changing. So it's a struggle for us because our language at home is different, and then when we are studying in school, it's different. So it's a struggle. At least for us, I know, sir. हें सगळ्यांक जालें. गोंयची तशी परंपरा मराठीच आशिल्ली. हिंदू लोकांनी ती परंपरा तोडून कोंकणी शिकपाक लागले. सो अशे तरेचे सदांच जाता की थोडे तरी त्रास घेवन नवी लँग्वेज शिकचीच पडटा. But I think so before also I've heard that, I think so Prajal will agree with me, everything was in Devanagari. Initially, before even Goa got liberated, everything was in Devanagari, and then course of time things changed, and then there was again and all these Romin बरयताले. रोमीन बरयताले. So it was not only Devanagari. So the Catholic population used to write in Romin. I think so that's why we म्हाका faltered. म्हाका एक सांग, हें चळवळीचें स्वरूप फुडें कशें व्हरप? आमी म्हणटा तशें अशें आमी आतां सोडून दिवंक शकनात की ना गोंय आतां राष्ट्रीय प्रवाहान गेलां, ऑलरेडी जमनी गेल्यो, आतां जमनी लोक आनी विकतले, आनीक कांय तेंपान जे पळय आतां 20 लाखाचेर पॉप्युलेशन पावलां ते वेग जर पळयत रोखडेंच दुसरें विमानतळ येयलें.
टुरिजमाचे नवे नवे भाग तयार जातात, लोक भायल्यान येवन हांगा घर घेवपाचें प्रमाण वाडटा. तुवें म्हणलें तशें नवे बंगले येत आहात आनी आतां हे जे लोक भायले पयलीं आयले 20 वर्सां फाटीं ते आतां ह्या लोकांक आतां तांकां नॉन गोवन्स म्हणटा. हय हय युअर ते हांवें पळयलां ते हांवें पळयलां. तर युगाक ही चळवळ आमी फुडें व्हरून गोंयची आयडेंटिटी कितें ती ठरोवप, गोंयची आयडिया म्हळ्यार कितें तें ठरोवप आनी गोंय सांबाळून दवरपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें कितें करूं शकता आमी. सी पहिली गजाल म्हणटा ती गोवा इज ट्रिटेड एज अ सॅटेलायट स्टेट बाय द नॅशनल पार्टीज. जे आमी कितें दिल्लीक तुमकां सांगतात तोच तुमचो मुद्दो, तीच तुमची कॅम्पेन आनी तेच तुमचें मंत्रिमंडळ, तेच तुमचें हें. आनी तसले तांकां लिडर जाय पडल्यात, तसलेच तांकां लिडर हांगा जाय पडटात न्ही. एक्झॅक्टली पॉयंट इज दॅट की आज गोंयान एकटोय तूं लिडर सांग गोंयच्या राजकारणांतलो जाका ताज्या पक्षान, हांव आनी कांयच म्हणना, ताज्या पक्षान नॅशनल स्तराचेर ताजे उतराक वालोरा. सामकें खरें. हो एक आयज आमची सामकी परिस्थिती जाली की आज आमचे राजकारणी ते तांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते कशे वावुरता, फुडारी कशे वावुरता. सारकें खरें. गुड पॉयंट. की 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 आज 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 कोंकणीचो हाजो ताजो मुद्दो घेतलो की आमच्या राजकारण्यान जशे महाराष्ट्राचे जे लिडर आसा ते तांकां कर्नाटकान प्रचाराक धाडटा, जे मराठी भाशीक प्रांतान आपूण, बरोबर. तशे गोंयच्या राजकारण्याकूय धाडले तांच्या पक्षांनी आनी ते थंय कन्नड मारपाक लागले कोंकणी भाशीक प्रदेशान, ते कारवार हल्ल्याळांनी थंय वचून. सो प्रश्न हो आसा की आयज गोंयचे तुमी म्हणटा न्ही, गोंयचो समाज हो जागृत समाज आसा. गोंयची जी सिवील सोसायटी आसा वीच इज अ व्हेरी लिटरेट सिवील सोसायटी. आनी गोंयकार हो आपल्या मुद्द्यां कडेन खूब संवेदनशील आसा, की रायट फ्रॉम एनवायरमेंट टू अदर्स. द प्रॉब्लेम लायज इन 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 द पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन. की आज आमी जे चळवळी म्हणटा पळय, आमची आयज गोंयकारांची सगळ्यान चड एनर्जी जी कित्यान वता ती चळवळीन वता, मॉबिलायजेशनान वता, लोक एकठांय करपाक वता. बट ताजें रिफ्लेक्शन आमकां आमच्या पॉलिसी मेकिंगान दिसना. कारण इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अँड द सोशल मुवमेंट पॉलिटिक्स आर द टू डिफरंट थिंग्स. की म्हाका दिसता की आज ही विसंगती जी जावन आसा, दीस इज अ ट्रॅजेडी. की आजवर तूं असो म्हणटा की तूं चळवळीन वतलो, तूं झगडटलो, घोशणाय दितलो, पूण मत मारता आसतना तुगेल्या जे पळय कितें ठरावीक मत मारप तशें मारतात. ना कारण मत कशें मारता तें आमी जाणा न्ही. तांकां आतां खबर आसा की आपूण जिखून कसो येवप. कॉन्स्टिट्युएन्सी धान 22 ते 25 हजाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुज्यान तुका जर 7,000 मतां पडलीं किंवा 8,000 मतां पडलीं तूं जिखून येता. सगळीं भायल्यांची मतां जर धरलीं 5,000, एक तुवें हांगच्यान थंयच्यान मतां जर मॅनेज केलीं 8,000 कोणी मॅनेज करता. आनी आज गोंयचो मतदार दर मतदाराक 25,000 जर दीत तो जिखून येता. सो घोशणा कोणें कितलेंय दिवं, लोकांनी कितलेंय बोवाळ करूं, हांव सिसील बाब तुजे कडेन येता. तूं आतां इतलें ताळगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन झगडटा, रस्त्यार तूं आसता, तूं कितें करना म्हूण ना, शेतां पुरयलीं तूं थंय उबें रावता, लोक तुजे बरोबर येतात. तूं वोटींग करता आसतना तूं 2 वेळा इलेक्शनाक उबो रावलो. वोटींग करतना कितें करता? प्लीज आय वॉन्ट टू यू हॅव टू आन्सर दीस. Like how I said earlier, ki we the people are responsible for what is happening in Goa. Kityak ata I'll give an example in our Talegaon. The Montserrat family 20 वर्सां जालीं आतां राज करता. हजबंड वायफ आतां पूत येयला मेयर जावन, कांय काम करिनासतना. तर कशें हें राजकारण? I mean leaders were once supposed to be looked at where they would bring in a change, where laws would be set for the betterment of the people. आतां ते लोकांचे काय आयकना. ग्रामसभा गेल्यार तेंची शाणपणां चलता, तेंचे शेतां पुरयता, 10 मिटराचे रस्ते गांवांनी कित्याक जाय? ते बिल्ड अ लॉबीक. सो ते आमकां काय दे डोंट टेक पब्लीक इन टू कॉन्फिडन्स. थँक्यू सिसील बाय. पळय म्हजो पॉयंट युगांगा कडल्यान हांव सिसील बाय कडेन गेलो, ताणें सारकें सांगलें. चळवळी तुमी चलयत आहात, चळवळीन लोक येतात, बावटे दाखयतात, निशेध करतात, वोटींग करतात. ते कोणा ते तुका खबर आहा, ते वचून वोटींग करतात. सो आमचें हें चळवळी, आमचो हो जो विचार लोकांच्या मानसिकतेन कित्याक पावना? कर्नाटकान जालें. कर्नाटकान भितर प्रबळ लोक तयार जाले, वेगवेगळ्यो संघटना तयार जाल्यो आनी लोकांनी परिवर्तन घडयलें, जबरदस्त परिवर्तन. हें आमच्या गोंयान जावं शकता. आमचो म्हाका दिसता गोंयकारच रिस्पॉन्सिबल आसा, कित्याक चळवळीन म्हणून कितले लोक येतात तेंय आसा. आतां म्हादय खातीर कितले आमी कॉल दिल्यार तितले लोक येना, थोडे तीच ते तोंडाक तुमकां दिश्टी पडटा. म्हादय प्रश्नाचेर आमी बोवाळ मारतात, 70 लोक येना, जो डायरेक्ट इफेक्ट जाता. मागीर सो हे कितें? वॉट इज दीस? ह्या सगळ्या लोकांक घेवन राजकीय परिवर्तन जावं शकता? सो कितें करप?
No, when we vote, we use a different way of Yes. thinking, and Exactly. when we are into social issues, we use a different way. Those two arguments have to merge together, and unless that happens, it will not go forward. युगांक बाब म्हाका तुजे कडल्यान निमाणें एक स्टेटमेंट जाय कशें चलोवपाक नाही, एक गजाल आमी समजूंक इट इज अ फॅटीग म्हणजे ओवरऑल आंदोलनां करून लोक थकल्यात परत परत रस्त्यार येवप लोकां कडेन जमना आणि ते ओवरऑल तांचे उदरनिर्वाहाचे पळय हें सगळें बरोबर पूण लोक स्वार्थी जाल्यात न्ही Oh घटक राज्यान एवरीबडी से Yeah, we are- एक्झॅक्टली लोक स्वार्थी जाल्यात लोकांक जर घरा घरा हाडून बरे लोकांनी म्हाका सांगलें पणजेन की एक खंय डेप्युटी कलेक्टर आसा ताजे घरा खंय पयशे पावनाशिल्ले पूण ताणें खंय एका मेन लिडराक कॉन्टेक्ट केलो अरे म्हजे घरा पयशे पावना मरे म्हणून अरे तो जोडटो कितलो Educated people are doing. डिमांडींग मनी ना पहिली गजाल म्हणटा तेच मनी आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यार जाता इट डजंट वर्क एवरी टायम ओवरऑल यू नीड टू ट्रीट इट एज अ प्रोसेस म्हाका दिसता की ओवरऑल गोंयकारपण आनी ह्यो सगळ्यो गजाली सेव गोवा ही सगळी कॅम्पेन जाली की गोवा रिजनल प्लॅन इन 2005 or 2007 तेन्नाच्यान राजकीय अस्मिता गोंयकारपण गोंय वांटोवपाचे हे प्रत्येक निवडणुकीचे मुद्दे जायत आसा चर्चिला सारक्यान सेव गोवा पार्टी म्हणून केली तेन्ना हय. त्या टायमार मागीर 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 पर्रीकाराच्या परिवर्तन सरकार आयलें ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो बट आज जर तूं पळयत जाल्यार गोंय सारक्या राज्यान आम आदमी पार्टी सारक्या पार्टीचे 2 आमदार येवप रेव्होल्युशनरी गोवन्सा सारके एक आमदार येवन तांकां 10% मत मेळप हे जर आमच्या राजकारण्यांक समजना न्ही जाल्यार दे आर इन टू अ फूल्स पॅरेडायज की दीस इज अ व्हेरी सिनिकल वोट की दीस वोट इज सो तूं म्हणटा हे परिवर्तनाच्या दिशेन ही वाटचाली ही परिवर्तनाच्या दिशेन दीस इज हिंटिंग अ ट्रेंड ओके की आज- लोक आज- वाजोवन मत दितात आतां वाजोवन मत न्ही की लोक वेगळ्या विचारान आसा ओके थँक्यू म्हाका दिसता ह्या तुज्या विचारान आमी आमची कार्यावळ सोंपयतात एक म्हत्वाचो विचार दर घटक राज्य दिसा येता की आमी खरें फुडें वतात कितें आनी आमचें जें पळय राजकारण किंवा आमचें राजकारण म्हणया हें राजकारण योग्य दिशा दिवपी ठरता काय कितें कारण योग्य दिशा दिली ना जाल्यार आमी शेणटले आमी जवळ जवळ 1963 वर्सा मुक्त जाले 67 वर्सां ओपिनियन पोल जिंकले पूण ताजे फुडें जेन्ना घटक राज्य मेळ्ळें ताजे नंतर जे पळय आमी काचाबूल जाल्ल्यात आमकां कितें करचें तें कळना आमकां राजकारण हांगा जे पळय राजकीय विचारांचे लोक आहात ते सुद्दां म्हणटात की मतां कित्याक दितात आंदोलनान लोक येतात पूण हें मत नव्या परिवर्तना खातीर मत आसतलें काय कितें युगांक म्हणटा तशें की नो लोक कितें तरी आतां एक वेगळो विचार करतलो दिसतात म्हाका दिसता हो लोकांनी विचार करूनी Hope so. आनी होप येस आमी ह्या आशेर ही कार्यावळ आमी सोंपयतात की लोकांनी आतां वेगळो विचार करपाची गरज आसा राजकीय पक्षा खातीर आनी नेत्या खातीर न्ही गोंयच्या फुडारा खातीर गोंयच्याच फुडारा खातीर तुम्ही सगळे आमच्या कार्यावळीन आयले तुमची म्हत्वाची मतं मांडली हांव तुमकां तुमचे उपकार मानता पळयत रावात गोमंतक TV